मंगळ बाबा भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक आनी लोकांक पॅरेबल्स काणयो तांच्या वरवीं संदेश दितालो. आनी ह्या शुभ वर्तमानांतून आयच्या वाचपान जे बेकार आसले ते वावराडी ते मोवाली न्हय, तांकां वावराची कामाची गरज आसली आनी ते 5 वरां पर्यंत काम मेळटलें म्हणून पळयत रावताले. ते दाखोवन दिता की तांकां काम जाय आसलें, पागाराचें काम. जेजूच्या काळान तेन्ना एका मनशाक काम मेळोंक ना जाल्यार त्या दिसाचें आनी दुसऱ्या दिसाचें जेवण तांच्या फॅमिलीक मेळचें नासलें. आनी देखून जाका सकाळच्या पयल्या सकाळींच सकाळच्या पारा सकाळींच काम मेळटा ते खुशाल जाताले, कित्याक त्या दिसाचें जेवण खाण तांच्या फॅमिलीक खात्रेन मेळटलें म्हूण. आनी तांकां खबर नासली जाल्यार ती तांचे ह्या मुकदमान वा दोनयान जे कोण लेट आयले तांकांय तेंच पागार मेळ्ळे म्हूण ते खुशाल बरीत वयता आसतले. कित्याक काम मेळना जाल्यार तांकां परतून जेवण मेळचें नासलें. सो ह्या पॅरेबल हे काणयेन लेट कामर्स जावन आसात, म्हणजे उशिराक जांकां काम दिलें ते ह्या सुर्गींच्या राजान पातकी मनीस, जे पातकी मनीस तांकां ते पातकी जिवीत ते जियेतात ते सोजमून तांचे जिविताचें परिवर्तन करूंक तांची खुशी पातकाचे बोगसोणे मेळोवन देवाची जिवीत जियोंक तांची खुशी. आनी हे दुसरे जेंकां पयलेच सकाळींच काम मेळटालें ते जावन आसात फारिजियो, जे आपूण सदां आयतार पाळटा, मिसाक वयता, नोवेनां करतात आनी आमकां देवान साल्वोसांव दिवंक जाय, आमकां देवान स्वर्गार व्हरूंक जाय. ते पळय ते पातकी मनीस तांकां देव बोगशिता आनी स्वर्गार वयता. हें कितें रागान बरोवन नाटकायेन बरोवन जिवीत जियेताले. देखून आमी आमच्या केन्ना पेल्याचें आमच्या शेजाऱ्याचें जिवीत ती बरे भाशेन तांकां काम मेळटा वो तांचो परिवार तांची फामील बरें जिवीत जियेतात म्हणून आमी नाटकायेन भरता, तांकां खाली उडोवंक सोदता, तांचें जिवीत दूख त्रासान भरूंक सोदता. वो आमकां खुशालकाय भोगता. आमचे दुसरे शेजारी ओर क्रिस्तांव भाव भयण बरें जिवीत जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे गुणा वरवीं आपलें क्रिस्ती जिवीत जियेता, उदार मनान काळजान खालतिकायेन. तांचे विशयी आमी कशे भाशेन पळयता. आमी भावार्थी क्रिस्तांव म्हणटा पूण आमच्या पेल्याचें बरेंपण आमकां पळोवंक जायना. तेन्ना आमी जेजू म्हणटा हांव सगळ्यांक म्हजो बाप सगळ्यांक पावतलो. हांवें तुमकां रोचल्यान तुवें म्हाका रोचूंक ना. हांव जाय ते भाशेन तुमकां साल्वोसांव दितलो, साल्वार कोत्तलो.